काल पर्रा फोंडवाडा हांगासर जे कन्स्ट्रक्शनाचे लेबर आहात त्यांच्यामध्ये झगडी जावन जो खुनाचे प्रकरण झाले. या खुनान द्रौपद नायक 35 वर्सांचो जो लेबर आसलो पळय तेचो खून जालो आणि हो खून जे करपी आसलो बापू यांनी चोडो ह्यो सत्या नवरांगपुरा आणि ताचो चोडो जो धाबोल नवरांगपुरा यांच्यांनी तो पुरो रित्या तो खून केलो आणि ते रिलेशन म्हणजे आणि भाच्या तेंचे रिलेशन आसा. हे खून जाल्या उपरांत म्हापसा पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करून काल 21 जे आसले सस्पेक्ट बापू आनी चोडो हांकां अरेस्ट केल्ले आनी तांकां आयज बुधवारा म्हापसा कोर्टान तांकां रिमांडाक उबे केले. त्या उपरांत म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलें इन्वेस्टिगेशन म्हापसा पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेंच्यान शांत.